माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? सो टायम जाल्लो आसा 12. घरची सगळी कामां जाल्ली आसा आनी आतां व्लॉग स्टार्ट करता हांव. एक्चुअली आयज व्लॉग करपाचें मूड नासलेलें म्हाका. जिवा सामकें बरें ना, आंग दुखता, तकली दुखता. सो पयर हांवें व्लॉग करूं नासलेलें, तेन्ना तशेंच आंग दुखतालें बीन. मागीर पयर मम्मीन तें कुळदाचें हें केल्लें पळय सार बीन, अशें थंडी बीन जाल्या न्ही, म्हाका अशें ताळो बीन दुखता. म्हणजे थंडी बीन जाल्या न्ही, कुळदाचें उदीक पिवंक जाय, म्हणजे शिजयलेलें उदीक पिवंक जाय. थंडेक बरें खंय तें पयर हांवें पिलें एक ग्लास भरून. तें मातशें आहा बरें, तकली बीन जड जाता अशें, ताका लागून. सो आयज मूड ना म्हाका. एक्चुअली म्हाका आयज मूडूच ना व्लॉग करपाक. तरी तिका म्हाका एक डिमांड केला की तें कर म्हणून. सो म्हटलें करया, तुमकांय शेअर करया म्हटलें. तर व्हडलो व्लॉग बी येवचें ना आयज. ओके. सो मागीर आयज मशीन काल येयलो, 3 दीस जाल्ले ताका यो म्हणटा, येवकूच नासलेलो. काल येयलो. पयले भितरले मोटर आहा पळय ते पिड्ड्यार जाल्ले मोटर. सो ताणें दुसरें मोटर घातलेलें. सो तो येवच्या पयलीं शिव म्हणटालो इफ तो येयना जाल्यार न्यू हाडया म्हणून. हांवें म्हटलें न्यू नाका, कित्याक ताचें कॉस्ट आसा 15,000 रुपया. ताका लागून हांव फाटीं फुडें करतालें. हांवें म्हटलें आसूं, केन्ना येता ताका येवनी, पण तो रिपेर करून घेवया. तो रिपेर केले, भितरले मोटर पिड्ड्यार लावपा आलो, काडले मोटर, न्यू मोटर घातला. 4,000 पडले मोटराक. सो आतां बरें चलता. आयज बरें क्लीन केलें सारकें. झाडून न्ही सारकें जायनासलें तें. फाटीं फुडें कचरो वयताले, आनी कॅस बी सारकें पडलेलें आसता सकयल. सो मशिनां सारकें बरें क्लीन जाता. सो जालें सगळें काम. झाडू मारलें, पुसलें बिसलें. ओके. आनी आयज आसा शेनिवार, कांय स्पेशल ना. सदांच दाळ जेवून वाज येयलो म्हणून हांव बेश्टें पुलाव करता. तुमकां शेअर करना ते पुलाव, जस्ट बेश्टेच वटाणे मागीर सोया चंक्स बीन घालून अशेंच पुलाव करतले. मागीर रातचें पळोवया कितें चपाती बीन करपाचें. ओके. सो म्हाका तरी तुका सांगलां की तें केक कर म्हणून. परत हांव तें केक बीन करचें ना. हांवें म्हटलें हांव कप केक करता म्हटलें, तें बरें इजी पडटा. सो हांव कप केक करतलें, तुमकां शेअर करता. एगलेस, कित्याक आज शेनिवार न्ही, नॉनवेज खायना. सो म्हटलें एगलेस करया, कित्याक क्रीम आसा फ्रिजीन. ते क्रीम ते पिड्ड्यार जाता न्ही, ताका लागून म्हटलें ते आयज खाली करया करून ते. ओके. ताका लागून सो तुमकां हांव शेअर करता कप केक. आयज कप केक करया आमी. लास्ट टायम केक केल्ले, आयज कप केक करया. ओके. तो म्हटलें आयज व्लॉग करया आनी तुमकां ते शेअर करया म्हटलें. भायर पावस पडटा, वत येता, पावस पडटा, कळना पावसाचो दीस कसो कळत ना. ऋतिकाचें आमी तें हें हाडलेलें पळय, क्राफ्ट सामान सगळें पयर आयज व्हरून दिलें ताणें. कित्याक सकाळचें न्ही तो वयतालो स्कुलान, सकाळचें पावस पडटालें आनी ते घेवन वचप म्हटल्यार खूब रिस्की. कित्याक चार्ट पेपर बीन आहा न्ही, ते सगळें भिजता. मागीर ताका आयज दिवंक ना. आयजूय सकाळीं पावस पडलो मातसो. आनी व्हॅनीक कित्याक खबर खूब भुरगीं आसता न्ही, सारकीं मागीर चिड्डतात ते. मागीर आनी चिड्डतले न्ही क्राफ्ट बीन. सो हांव शिवाक म्हटलें तूं वयता न्ही कामाक, सोमतें स्कुलान वच आनी ते पिशवी आहा पळय दिवन यो, कित्याक ते आयज दिवंक जाय, आयज लास्ट. ताका लागून म्हणल्यार तूं वच आनी दिवन यो. ताका लागून तो आयज गेला, शिव दिवन येतलो आयज. ओके. सो ह्या किचनान करया आमी कप केक. मम्मी पुलाव करतली, सिंपलशी पुलाव करतली मम्मी आयज. मागीर पापड जेवपाचे, पापड आनी पुलाव. ओके. जस्ट आतां हांवें स्टीम दिलें न्ही, मातशें बरें दिसता. अशें थंडी बी भायर वचना, म्हणजे भितरूच हें जाता. ताका चडशें हें त्रास जायना, नॉर्मल. इफ न्हिदलें न्ही, हय चिंतलें की व्लॉग करया, नाका वचून न्हिदया. न्हीद तरी पडटा, न्हिदूय पडना. एकूच तकलेन हें जाता, व्लॉगिंग. सदांच व्लॉगिंग करता न्ही, एक दीस करना जाल्यार दिसता की चुकलें भशेन जाता. तो म्हटलें आसूं, बेश्टें बसलें न्ही वाज येता, न्हिदूय पडना आनी वाज येता. एटलीस्ट व्लॉग तरी करया, जें कितें आहा तें दाखयता हांव. ओके. आयज काय अशें स्पेशल तुमकां कांय दिसचें ना व्लॉगान. घरांत आहा न्ही, शिव कामाक आहा. फक्त एकूच दीस मेळटा आमकां संडेची प्लॅन करता आमी खंय तरी भायर वचपाचें. फाल्यां पळोवया कितें प्लॅन आहा खबर ना. शिवाक विचारलें हांवें, तो मोबायल राव, कित्याक ताजें धड न्ही, ऑन द स्पॉट ताजे इव्हेंट येता खंय काय न्ही. फक्त आमकां संडेच मेळटा खंय तरी भायर वचपाक. आतां आनी बाकीच्या टायमार आमकां खंय वचूंक मेळना. आनी सांजचे बी आमी चडशीं खंय वचना, कित्याक सांजचे रितीव स्कुलांतून येता आनी तो टायर्ड जाता, आमी स्टडीज आसता. सो नाका, फक्त संडे एकूच आमकां मेळटा. सो प्लॅन केला की संडेच खंय तरी वचपाचें आनी व्लॉग करपाचें. सो फाल्यां कांय आजून गॅरंटी ना फाल्यांचें कितें आहा तें प्लॅन. सो कळटलें तुमकां फाल्यां वचपाचें आसल्यार वयतलीं, नाजाल्यार ना. ओके. आनी परवा आसा मंडे सांजांव वयतलीं आमी, कळटलें तुमकां खंय तें. ओके. सो चला करया आमी केक. ओके. कप केक करतलें हांव. सामान बिमान काडून दवरलां हांवें. ओके. स्टार्ट करया आमी. ओके. एगलेस करतलें हांव कप केक. आनी आयज करतलें हांव वनिला कप केक. ओके. व्हायट कलर केक आसता पळय, स्पॉंज केक तशें वनिला घालून करतलें. ओके. सो चला. हांगा मोगरा पळया कितले कळे येयला, तुमकां दिसता आसतलें. हें पळयात, आतां केन्ना फुलता जाल्यार म्हाका हें. हांगासर फुलां पळय कितले जाय तेन्ना फुलां मेळना. आनी हांगासर फुलां पळयात बरें जाला. हितून न्ही आनी एक कलर आहा, ऑरेंज आसा, येल्लो आसा आनी पिंक आसा. सो चिंतलां की हें काडून, सॉरी हें काडूंक जाय म्हाका. हें काडून हांगा लावूंक जाय, ताका हँग करूंक जाय, बरी दिसता हँग केल्यार.
पळयता ते वरचे काडटले आनी मनी प्लांट हँग करतले नाल्यार हें हँग करतले. बरी दिसता हें फुलां. तो सकाळी उठल्या बरोबर न्ही फुलांक बीन पयलीं न्ही बरें दिसता जिवाक. गुलाब ते रुमान आसा देवाच्या रुमान, कित्याक हांव ते देवाच्या रुमान वचना. म्हाका ते मंथली पिरियड जाले न्ही तर आमी ते देवाच्या रुमान वचना. सो तुमकां दाखयता मागीर 2 दीस सोडून. बरें जालां, बरें दिसता. आनी तसले गुलाब न्ही जाता अशें काय हें जायना, पिड्ड्यार बी जायना प्लांट, बरें जाता. ताका लागून हांव तसले हाडटा. ते व्हडले व्हडले रोजीस आसता पळय तसले बी हाडना हांव. ते हाडून पळयलें हांवें, जायना, हें जाता पिड्ड्यार येता झाड. सो तुमकां मागीर दाखयता 3-4 दीस सोडून. ओके चला करुया आमी कपकेक. सो हांगासर न्ही एक बाउल घेतला. तातूंत घालता 1/2 कप योगर्ट म्हणजे दही. सो आतां घालता 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा. आता हे न्ही बरें मिक्स करून घेयात. सो हे पळय एका बरें मिक्स करून घेतला. आनी ताका न्ही अशें मदीं मदीं न्ही बबल्स येता. तुमकां दिसचेना हें बारीक बारीक बबल्स येता कित्याक आमी सोडा घातला न्ही ताका लागून. सो एका बबल्स येता. सो आतां जाल्लें आसा मिक्स करून बबल्स येयला. सो एका हांव सायडीन दवरता. सो आतां बावलांत घालता 6 व्हडलो चमचो शुगर. सो आतां घालता 1/4 कप कुकिंग ऑयल. बरें ताका मिक्स करून घेयात. मातशें शुगर आनी मातशें मेल्ट जावंक जाय. बरें ताका मिक्स करून घेया. सो हांगासर न्ही शुगर न्ही मातशें मेल्ट जाल्लें आसा. आतां आमी ते दही आनी हें घातलेलें पळय बेकिंग सोडा ते मिक्सचर घालया हितून. तो आतां हितून घालता 1 टीस्पून वनिला एसेन्स. सो एकाने आतां बरें मिक्स करून घेवया. सो हांगा पळय हें बरें मिक्स जाल्लें आसा आनी शुगर न्ही बरें हांगा डिजॉल्व जाल्लें आसा. हांगा चाळणी घेता एक. आतां तातूंत घालता. आतां हो मेजरमेंट आहा पळय 1/4 कप. हो 1/4 कप आसा. हें हांवें 3 टायम्स न्ही मैदा घेतला. ओके सो 3/4 कप मैदा घेता हांगासर. सो आतां घालता हांव 1/2 टीस्पून बेकिंग पावडर. सो आतां न्ही बरें गाळून घेयात. सो बरें एका आतां मिक्स करून घेयात. सो हें पळय हें बरें मिक्स जाल्लें आसा. आनी म्हाजे कडेन हें आसलेलें तुमकां हे स्टेजीन न्ही की ड्राय नट्स बीन न्ही तुमी घालूं शकता. सो म्हाजे कडेन न्ही हें आसलेलें हेझलनट. सो हेझलनट न्ही अशें स्कीन इजिली भायर येना. ताका मातशें रोस्ट करून घेवंक जाय. मागीर न्ही ते सालां न्ही रोखडे भायर येता. मागीर तेजी स्कीन काडून न्ही हांव मातशें पावडर म्हणजे चड पावडर करचें ना हांव कोसली ताका ग्रायंड करतलें. मातशे पिसीस दवरतले आनी ते घालतले. ओके हेझलनट आहा न्ही म्हाडे ताका लागून. सो तुमी जाय जाल्यार तुमी खंयचेय पिस्ता आसूं मागीर काजू बिजू तुमी घालूं शकता की ड्राय नट्स बी कितें आहा तें हांव हें घालता. सो एका न्ही बरें हांव रोस्ट करून घेता. सो हांगा पळय एका न्ही बरें रोस्ट करून घेतला आनी अशें मागीर न्ही स्कीन अशें बरें भायर येता. पळयात आतां ताका न्ही अशें स्कीन काडून हांव मातशें ताका पावडर करून घेता. अशें तें इजिली भायर येना. मातशें रोस्ट केल्यार ताका अशें स्कीन भायर येता. हें वाटलें हांवें आनी वाडटा वाडटना जर पावडर जालें. ओके चलता कांय ना. सो हांगासर घालता हांव. धाडूंक जाय आसलें तें हांवें मिक्सरान चड वेळ ताका घुणयलें. सो आसूं कांय ना. ओके ताका बरें मिक्स करून घेता. सो हें जाल्लें आसा. ड्राय नट्स घालप अशें कंपल्सरी ना. हांव तें हेझलनट आसलें म्हणून घातलें. ओके तें जाल्लें आसा. सो ओवन दवरला हांवें प्रीहीट करपाक. एक 10 मिनटां हांव ताका प्रीहीट करतलें. सो आतां आमी हितून पळया कप म्हणजे पेपर कप घातला हांवें. तितून हांव घालता बॅटर. सो हें पळयात घालून जाल्लें आसा. चड भरून घालप ना कित्याक बरें मागीर तें बेक करतना तें फुलता न्ही मागीर तें वयर येता. सो खंय कितें चुकलां बी म्हाका कमेंट करा. ओके अशें टॅप करता आनी थोडें उरलां बॅटर हें पळयात. सो हें जालें की मागीर आनीक करतलें हांव थोडें. ओके सो केक दवरला हांवें भितर. पयलीं हांवें ताका एक 10 मिनटां प्रीहीट केला. आतां दवरला. आतां 180 डिग्री 20 to 25 मिनिट हांव बेक करतलें. ओके पळोवया.
आणि कितें दाखयता तुमकां तुमकां सांगलेलें न्ही सबस्क्रायबर येयल्ले म्हणून इमॅक्युलेट फर्नांडीस तुजो चेडो न्ही बुटीर आसता तिने येताना घेवन येयल्लें फ्रीज मॅग्नेट. आतां मातशें फ्रीज मॅग्नेट पळोवंक बरी दिसता हें पळयात भल्ला सारकें तें खूब आवडलें म्हाका. शिव येयल्लो आसा हाय म्हणटा बाय. मम्मीचो पुलाव हांगा प्रोसेस आसा तुमकां आनी शेअर करना की ऑलरेडी हांवें तुमकां लास्ट टायम शेअर केल्लें हांवें आनी चडशी भाजी बीन कांय ना आमगेर सोया चंक्स आनी वटाणे डायरेक्ट कुकरान करता अशें कांदो बिनो फ्राय करून सिंपल आलें लसूण पेस्ट घालून सिंपलशें करता. ओके मम्मी कितें म्हणटा पळय हाय म्हण गे खंय वयता हाय म्हण. मम्मी कितें म्हणटा पळय दाळ खावंक वाज येयलो खंय पण हांगा 2 आसा न्ही तांकां दाळ खावंक वाज येना. वर्साचे 12 म्हयने दाळ करून वाडले न्ही तुमी जेयतात बापूय आनी चेडो हांसता पळय आनी बरें हेंचें आमकां दाळ म्हणा वचना. दाळ कितें जाता दाळ वाज येता दाळी वांगडा बांगडो फ्राय आसल्यार बरें वयता म्हाजें न्ही बांगडे फ्राय सुके बांगडे आयज शेनवार आयज आनी कितें. ओके जालें आनी उरला कितले मिनटां जालें 10 मिनटां उरला जातलें बरें मातशें फुल्ला मातशें दाखयता तुमकां मागीर. सो हें पळयात बरें बेक जाल्लें आसा दाखयता तुमकां सॉरी टूथपीक सामकें क्लीन येता हें पळयात. सो आनी इतलें उरलां म्हाजें बॅटर सो आनी एकदां एक बॅच घालता हांव. ओके हें काडून दवरता खूब गरम आहा बरें आहा केन्ना खावपाचें आतां टायम आहा क्रीम करूंक जाय खूब काम आहा हो पळय. सो ऋत्वीक आयला न्हांवपाक गेला हांगा केक रेडी आसा हें पळयात 6 जालें सो एक हितून न्ही 6 म्हणजे 12 जालें. ओके सो क्रीम न्ही ताका मागीर करतलें हांव. सो सद्या खूब गरम आसा आनी हांगासर मम्मी कितें फ्राय करता हें पळय पुलाव वांगडा पुलाव गळ्यांक घुसनाका तेज्या वांगडा हें घालपाचें तुका आवडटा हें तें आमी लास्ट टायम एक्झिबिशनाक गेल्ले पळय तेंचें हाडलेलें हें बरें लागता हें खावपाक. सो हाडून दवरलें आनी हें वडी कुवाळ्याची वडी न्ही गे ओके पण हें वडी आनी खूब घट्ट आहा खूब घट्ट आहा दांत सारकें हें आतां पळय खावंक बरें लागता पळय वडयो बरें लागता. सो म्हटलें जेन्ना आमगे पुलाव बी आसता पळय तेन्ना अशें वडयो नाजाल्यार चिप्स पापड अशें आसता पण हे चिप्स खावंक बरें लागता शीता वांगडा आनी शीत शिवनात पळय भूक लागल्या खंय भूक सकाळीं बेगीन ब्रेकफास्ट करता आतां भूक लागला बरें आहा. तो न्हांवपाक गेला ऋत्वीक थंय बसला. ऋत्वीक थोडे हाय म्हण शिवना मातसो उठ ऋत्वीक थोडे हाय म्हण बरें आहा पुलाव. ऋत्विका पुलाव वांगडा हें आसूंक जाय चिप्स जेता दाखयता तुमकां म्हाजी थाली हांवें सिंपल पुलाव वडी लोणचें जाय हांवें सिंपल जेवण म्हाका तोंड टेस्ट ना त्या म्हाका खावपाक मूड येना सिंपल जेवण हांवें. ओके जेता हांव मागीर मेळटा तुमकां. ऋत्विका कितें दाखोवंक जाय खंय काल तेंचें हें आसलेलें डिक्टेशन रे हें पळयात दाखय मरे कितलें पडलें हें पळय 10 out of 10 मरे हय आनी आयज हें आहा तेंचें वर्कशीट बरयलां मरे आं चल. सो हांगासर पळय हांवें न्ही हांगा डार्क चॉकलेट घेतलां आनी बेश्टें हांवें हांगा न्ही व्हायट चॉकलेट एड केलां. ओके सो हें आतां आनी डबल बॉयलींग मेथड आहा हेका आतां बरें मेल्ट करून घेता. हें बेश्टें हांवें एड केलां म्हाका पळोवंक जाय कशें टेस्ट लागता म्हणून. सो लास्ट टायम केक केले तेन्ना बेश्टें हेंच डार्क चॉकलेट आहा पळय हेंच मेल्ट करून घातलेलें हांवें. सो हें आतां बेश्टें व्हायट घातलां पळया टेस्ट सो हेका आनी हांव बरें मेल्ट करून घेता. सो हांगासर पळयात हें बरें मेल्ट जाल्लें आसा आनी हांगासर न्ही हांवें क्रीम रेडी इतलें आसलेलें सगळें घेतलां हांवें आनी हेज्या पोंदा सकयल हांवें आयस घातला. आयस नाजाल्यार तुमी बावल आनी हें आसता पळय मिक्स करता पळय दोनी तुमी न्ही फ्रिजीन दवरूं शकता मातशें थंड जावपाक. तेतून कितें जाता बरें क्रीम न्ही मातशें स्टीफ उरता म्हणजे फ्लोईंग अशें जायना बरें स्टीफ उरता. सो हेका न्ही आतां हांव बरें बीट करून घेता. हें पळय जाल्लें आसा म्हणजे चड म्हणजे आजून जावंक ना हें. ओके बीट केल्लेलें आसा आतां जें मेल्ट केल्लें पळय आमी चॉकलेट तें हितून घालया. सो हांगा पळयात क्रीम रेडी आसा. ओके सो आतां करूया आमी फुडलो प्रोसेस. सो हितून न्ही हांव क्रीम घालता अशें ग्लास घालून केलें न्ही मातशें बरें पडटा घालपाक.
ओके सो हांगासर हांवें बोर्डार दवरला थंय कप केक आतां ताका वयर डिजायन दिता ओके रिची उठलो आतां वच मरे तोंड धुव कपडे घाल चल खबर ना कशें आसा तें सो फायनल टच आ स्प्रिंकलर्स घालता शिव आयलो बिना घाल खंय स्प्रिंकलर ते खावंक जाय खंय शिवनाथ येयलो हांव खावपाक खावूंक सांगता खंय आनी कमेंट करा कितें चुकलां बीन जाल्यार बरें आ ऋतू गेला हेका ऋतू हेका गेला आं सॉफ्ट जाला न्ही एगलेस केला आयज अंडा घालूंक ना आज शेनवार न्ही आनी हो पळय आई बस रे खाय यो आं यो ऋतू यो रे हांव खावूंक सांगता कशें जालें तें बरें जालें हें पळयात मोव जाला शिजो मदलो अंडा घातला खंय भितर बाला शिकलें आतां हांव केक करपा न्ही टेस्टी केक करपा शिकलें हांव करत रावंक जाय आतां आनी केक घालचें ना पुरो जालें म्हाका करून करून सगळें आयदनां बी काडून दवरूंक जाय वयर ते क्रीम आसलें म्हणून केलें हांवें नाल्यार करपा नासलेलें बरें जाला सॉफ्ट जाला पळयात तुमी करून पळयात घरा ट्राय करून पळयात आईक हांव सांगता हांव कस खा बरें जाला मोव जाला न्ही अबे एक डुस्की मारता पळय च्याची पळय 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 केक खालो च्या पिलो तो आतां वचून आयलो हेका तो कपडे घालता तरी व्हिडिओ काडना बेस्ट जाला हें पळय इतलें उरला सॉफ्ट जाला चला आतां शिकलें टेंशन ना केन्ना करपाचें हेका न्ही मजा येता केक करपाक न्ही खूब मजा येता रिलॅक्स मायंड आसूंक जाय आनी करूंक जाय बरें येता ओके सो आयज चडशे व्हडलेशे ब्लॉग कांय ना शेवता म्हटलें खंय मातशें भायर खंय व्हर म्हणून ना खंय आतां मॅच खंय आसूं आनी फाल्यांचें कितें प्लॅन कर म्हटल्यार कांय ना प्लॅन मला आयता सांगलें तुमकां हांवें एक आयतार मेळटा कितें प्लॅन कर टायम नाका आपल्याक जालें आतां हेंच आयकपाचें उरलां ओके थोडेशे कमेंट वाचता म्हाका कोणें कमेंट बी केल्लेले म्हणजे वाचया आनी मागीर ब्लॉग एंड करता ओके चला थोडं नाव घेता ऋतुकान खावंक ना केक ऋतुकान कितें केलें खबर च्या आनी बिस्कीट खालो ते स्वीट जालें ताका आतां केक नाका खंय मागीर खाता खंय ऋतुकान कर म्हटलें म्हूण केलें हांवें आपुणूच खावंक ना बरें जाला ओके थोडीं नांवां घेता सो फर्स्ट आसा डेलिया गोन्साल्वीस निकिता नाईक वैशाली शिरोडकर एजम्पशन सिक्वेरा वंशिता नाईक अनुपा सावंत रश्मिला गुंजा सरिता लुईस सोकोरिना गोम्स संपदा खांडेपारकर तेजस्वी क्युझिन आनी आसा आल्बा डिक्रूज रोजा डायस आनी एक आसा लायनस खंय चुकता बी सॉरी आं म्हाका सगळें न्यू न्यू नांवां हें जेन्ना यूट्यूब स्टार्ट केला तेन्ना म्हाका न्यू न्यू नांवां आयकूंक मेळटा सो इतलें आयज नांव आसा ओके आनीक म्हाका कमेंट केलें नीतू सुरतवाला तूं चिकन खूब रेसिपी दाखयता खंय एक दीस मटन दाखय खंय आयकता मटन म्हटलें की थंय तोंड पळय जालें ताका मटन तूं खायनाका रे हांव खाता शिव खायना मटन खाता अशें एकूच पीस आनी करीच येता तुमी खायना मटन म्हणून आमच्या घरा मटन हाडना हेका लागून तो खायना म्हणून सो आमी हाडटा हांव हाडूंक जाय म्हाका आतां नुस्तें बी चड बरें येना न्ही सो करी सुक्का दोन भशेन सुक्का आसा एक मम्मी करता आनी हांव करता सो दोनी तुमकां हांव शेअर करतलें आनी ते चपाती वांगडा भाकरी वांगडा एकदम बरें लागता ओके सो थोड्यांक आवडना मटन ताका लागून आमच्या घरा शिव खायनालो पयलीं म्हाज्या वांगडा रावून आतां मातसो खावपा लागला इल्ले तो तेंच्या घरांत तशें नॉनवेज बीन चड खायना न्ही ताका लागून सो म्हाज्या वांगडा रावून मातसो खावपा लागला नुस्तें बिस्तें अशें ना आवाज पळय ओके एनिवर्सरी आसा विश करता फर्स्ट एनिवर्सरी काय हेंचें येता आमी आं जेवपाक या न्ही फर्स्ट एनिवर्सरी खंय जेवपा येता आमी तर नाव आसा राणी एंड साईश नाईक तो विशिंग यू हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी डियर गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस सदांच हॅपी रावात आणि जे की तुमची विश आहा पळय सगळें देवाक पुराय करचें हांव हेच देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी राणी एंड साईश ऋत्विक तुमकां विश करता खंय हॅपी एनिवर्सरी टू यू गॉड ब्लेस यू ऋत्विक केक खावंक ना दिवू मॅगी खातली आतां खावून सांग
सो ऋत्विक तुमकां खावंक सांगतलो आनी हे ऋत्विकाक लागून खातीर केला हांवें राम असो काडटा पेपर बी खावशी खाता पितर अरे पेपर खाता खंय हो पळय पेपर आवडटा स्कुलान कायना स्कुलान कितें टीचर घेतले टीचर म्हाका दिले म्हाका कपकेक टिचरी तूं कपकेक दिले हय घे कपकेक खावूंक सांग कशें जालें तें सगळ्यांक तूं आतां क्रीम खावूं जालें हेजें बरें रा म्हणयो बाय I love you friend please do comment and subscribe to my channel go press all चला बाय सो आनी एक बर्थडे आसा एक्चुअली काल हांवें काय व्लॉग घालूंक ना काल संडे हांवें व्लॉग घालूंक ना मातशें एडिटींग उरलेलें आनी काल संडे मातशें आमी बिजी आसलेले खंय भायर गेल्ली आमी येतलो व्लॉग तुमकां ओके सो कालूच म्हाका ताणें एक धाडला आयज बर्थडे आसा म्हणून सो आसा आयज बर्थडे संजय अंद्राद ओके आयज तुजो बर्थडे आसा सो विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवा तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हांव हेच देवा कडेन मागता आनी जे कितें वीश आहा पळय सगळें देवा पुराय करचें हांव हेच देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे संजय अंद्राद